गीत घेऊया पेज 19 A35. तुझे सोशे आयल्या दोन्या मोजो तुझी मागूंक आमकां आयकतो तुजो सुमेस्ताची दोयेन बागोय गरज आमची. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव करपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान बरे भलायकी पासत मागता अँडी जोसफिन, जोझफ डिसोजा, एमा फर्नांडीस आनी कैतानो परेरा. तशेंच देवाक आर्गां आनी दिनवासनी दिवन ह्या मिसा एमीस भेटयता फ्रायन आनी कॉर्नेलियो बरेटो. ह्या सगळ्यांच्या इंतेन्सा पासत ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. बापाची आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आम्हा समेस्तांच्या जिवितान आमकां सर्विस्पूर देवा सोरशी येवन देवाची पेकवणी म्हूण आमकां जाय. बरेच फावट आमच्या जिवितान घडटात तें सगळें कितें पळोवन आमचो भावार्थ उणो म्हूण जाता. आमी बरेच फावट दुबावांनी मेळून पडटा, कित्याक म्हूण दुसऱ्यांक म्हूण जाय तें फावो जाता आनी आमकां कांयच म्हूण मेळना. पूण जर तर आमी आमच्या भावार्थाचे दोळे उक्ते करून आमच्या जिविताचेर नदर म्हूण घालता, देव करता ते विस्मितां आमच्या जिवितान आमकां दिश्टी पडटात. कित्याक देव सदांच आमचे पासत वावुरता, पूण आमच्या अशक्ताक लागून आमकां ते दिश्टी पडना. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर, आमच्या मनान, आमच्या काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सोर पळवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागयोन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगळो आमचो विश्वास. तुजें कुटुंब राग आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बागून दवर. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदकांत वयर झोंपयो मारतालो. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोखांत तान उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हणून देवान नांव दिलें. सांज आनी तसो सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाचे 2 वांटे जावच्याक तांचे मदें मळब जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलें वयलें उदक वांटलें मळबाक अंतराळ म्हणून
देवान नांव दिलें. सांज आनी तसो सकाळ जाली वो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंतरला खायली उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडो. आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जालेल्या उदकाक सोमदीर म्हणून देवान नांव दिलें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिल्लीं झाडां आनी बी आसलोल्या फळाचें रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली, जिनसां भाशेचीं बियां दितीं झाडां जालीं आनी तशेंच जिनसां भाशेचें बी आसलेलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली वो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालून अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं आनी त्यो दिवट्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवं. उपकारूंक प्रितूम उजवाडान अंतराळ उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो आनी व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नखेत्रां पृथ्वीर उजवाड घालूंक. दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाड आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक. देवान तांकां अंतराळ घाली. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसो सकाळ जाली वो चवथो दीस. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुवांनी संतोष मेळूं. सगळीं म्हणुया, स्पराक आपले कर्तृत्वांनी संतोष मेळून. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो, उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळून. प्रितूम तुवें तिच्या बुन्यादीचेर थारायलें. शासनाच्या शासनाक ती थीर गोट केलें. दर्याचे आवारान तिका पांगरूंक दिलें. उदकां तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळून. व्हळां फांक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो करताय. दोंगरार मदल्यान त्यो व्हांवून येताय. तांचे देगेक मळबावेली शोणी आपले गुंटेर कोत्तात. रुखांच्या खांद्यांचेर बसून किलबिलतात. जबाब. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळून. कितली विचित्र तुजीं कर्तुवां सर्वेस्परा. केले ते सगल्या जानवायेन केलाय. तुज्या रोशनांनी प्रितूम उपट भरल्या. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळून. उद्गार. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिनसांच्यो पिडा रोग बरो करतालो. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांत मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. पोलतोडे मारून जेजू आनी ताचे शिश जेनासरतान पावले. थंय ताणें होडे लायले आनी जेजू ओड्यांतलो भायर सरना फुडें लोकांन रोकडोच ताका वळखिलो आनी आख्या प्रांतान हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून
थंय वायटकारांक हातरुणा सयत हाडूंक लागली आनी तो वेता थंयसर जावन ग्रामीणान जावन नगरांनी व शेतां मळ्यांनी वायटकारांक मैदानार दवरताली आनी ताच्या अंगवस्त्रांचे देख पूण हात लावं ती म्हूण ताचे लागीं मागताली आनी हात लायतात तितली सगळी बरी जाताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्तांव. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर आमी नियाळ करता तेन्ना सर्वेस्पर देवा वरवीं कांयच जायना अशें ना. देवान आख्ख्या संवसाराची रचना करून आमकां आपली विस्मिता तें खरेंच दाखयलां. त्याच भाशेन उत्पत्तीच्या पुस्तका वयलें वाचप जें आमी आयकलां ते वरवीं देवा सरशी जेन्ना आमी भावार्थान मागणी करूंक म्हूण फुडें सरता आमकां जाय तो फावो करता. कित्याक तेनूच सगळें कितें रचलां, आमकां केन्ना कितें जाय तें ताका जाणो. आनी तेच वरवीं आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ करता मनशांक जेजू कोण जावन आसलो ते ताका वळखितात. तेच्यान पवित्र आत्म्याची शक्ती भरलेली आसा आनी देवाच्या कृपेन तो तांकां बरो करतलो पूण तांचो भावार्थ आनी विश्वास जावन आसलो. ते वरवीं वेगवेगळ्या गांवांनी वचूनय मनशां आपआपल्या मनशांक जांकां बरें करूंक जाय ती देवा सरशी म्हूण हाडटाली. त्याच भाशेन आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां देवाची कृपा फावो जाय म्हूण आमी देवा सरशी येता पूण तरी पूण बरेच फावट आमचो भावार्थ कितलो घट जावन आसा ताचेर आमी नियाळूंक जाय. जेन्ना आमी भावार्थान देवा सरशी येता तो आमकां जाय ते फावो करता. तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां हीच खबर म्हूण मेळटा. ह्या दिसांनी पेस्ट पिडक कोरोना व्हायरसाक लागून आमी बरेचशे दुबावांनी म्हूण पडटा. वेगवेगळ्या कुटुंबांचेर आमी जेन्ना नदर म्हूण घालता जण एकलो आपापल्या त्रास दूख कश्ट सोसीत आसा पूण तरी पूण बरेच फावट आमी दुसऱ्या मनशांक खरेंच देवा सरशी हाडटा काय तांकां आपल्या दुखान त्रासान थंयच म्हूण दवरता. ताचेर पूण आमी हो प्रश्न घालून नियाळूंक म्हूण जाय. आमी केन्ना केन्ना आमकांच जाय ते आमी पळयता आनी दुसऱ्यांक आमी थंयच म्हूण दवरता. पूण आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां दुसऱ्यान पसत वावरूंक म्हूण आपयता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना देवाचें उतर आमच्या जिवितान सदांच उजवाडान म्हूण हाडटा. तेच वरवीं दुसऱ्या मनशांक तोच उजवाड दिवंक आमी फावो जावंक म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतर लाखायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आनी ती मेळिल्ली वॅक्सिना वरवीं सगळ्या संवसाराक तुजो आदार मेळोंक म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 36 सीट 20.
म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. मोगाळा बापा आमच्या रोचणारा हो उंडो आनी दाक्का सोरो बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. ह्या परी आमच्या अशक्त कुडीच्या प्रसन्न तुवें दिलाय ते जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताक प्रसन्न जावन दी. हे आमी मागता तुज्या पुतान जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात युंबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडता. धीर बरवाशान ताचे मोहिमेक येण्याक आमी अतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वार उरतले. हे म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोर ओपता. तुझे पूर्ण जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी अतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भागवेन जुजे भाग्यवंत धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेले आमी बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परसर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूनणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटोन सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोवपवित्र संस्कारान तूं सदांच हाची रसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 65 D34. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, एका उंड्यान आनी एका काळशेन तुवें आमकां वांटो दिलें. जेजू सवे आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सफळ कर. होच जावन आमचो संतोश
हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 88 F7.